भाजपाचो तेको आशिल्ल्या दामोदर शिरोडकारान मडगांव नगरपालिकेच्या नगराध्यक्ष पदा खातीर मंगळारा उमेदवारी अर्ज दाखल केलो. गोवा फॉवर्डाचो उमेदवारी अर्ज दाखल करचो ना अशें पयलींच जाहीर केल्ल्यान तो बिनविरोध वेंचून येवपाची शक्यताय आसा. हांव वेंचणूक जिखतलों हातूंत दुबाव ना. हे खेपे पुराय लोकशाय पद्दतीन वेंचणूक जातली अशें उमेदवार दामोदर शिरोडकारान सांगलें. कांय दिसा पयलीं अपक्ष उमेदवार घनश्याम शिरोडकार नगराध्यक्ष पदाचेर वेंचून आयिल्लो. मात कांय नगरसेवकांनी अविश्वास थाराव दाखल केल्ल्यान ताका पदाचो राजिनामो दिवचो पडिल्लो. खांडेपारा कोयर प्रक्रिया प्रकल्पाची क्षमता 1.5 टना वयल्यान 10 टन वाडयतलो म्हूण मंत्री बाबुशान सांगलें. सध्या खांडेपारा कोयर प्रक्रिया प्रकल्पांत 1.5 टन कोयराचो विलेवाट लायता आनी 5 टन कोयर साळगांव प्रकल्पांत भरपा जाता म्हूण कोयरा विल्याची तांक वाडोवपाक दिता म्हूण बाबुशान ह्या वेळार उतर दिलां. फोंडे मतदारसंघाचो दौरो केल्या उपरांत मंत्री बाबुश उलयतालो. सोमारा केल्ल्या दौऱ्यांत मंत्री बाबुश मोन्सेरातान थळावे आमदार रवी नायक आनी अधिकाऱ्यां बरोबर बसका घेतली. ह्या वेळार महसुला कडेन संबंदीत तशेंच फोंडेच्या कोयर वेवस्थापन प्रकल्पाचोय नियाळ घेतलो. मनीस उपचार आनी मनीस वर्तन हॉस्पिटलांतले नोकरे खातीर फटीचे प्रमाणपत्र दिल्ल्या मनशांचेर खर कारवाय करात काँग्रेस फुडारी जॉन नाझारेथान मागणी केल्या. तशेंच ह्या मनशाची दक्षता खात्या वरवीं चवकशी करपाची मागणी तांणी केल्या. ताचेर कारवाय करीसर दर दिसा आझाद मैदानाचेर येवन 1 वर आंदोलन करतलो अशें नाझारेथान सांगलें. रगाडा न्हंयेंतल्यान बेकायदेशीरपणान रेंव काडप्यांचेर चवकशी अहवाल सादर करपाक उच्च न्यायालयान समिती स्थापन केल्या. ह्या विशींचो अहवाल 4 दिसांत सादर करपाचो आदेश न्यायालयान दिला. ह्या समितीन पुलीस महासंचालक, खण खात्याचो संचालक आनी जिल्लोधिकाऱ्याचो आस्पाव आसा. जिल्लो पंचायत वेंचणुकेचे फाटभुंयेर काँग्रेसीक आनी रेव्होल्युशनरी गोवन्साक व्हड धक्को बसला. साळगांव मतदारसंघांतल्या काँग्रेसीचे तशेंच रेव्होल्युशनरी गोवन्साचे कांय कार्यकर्त्यांनी भाजपा पक्षांत प्रवेश केलो. भाजपाचो प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट ताणावडेन तांकां सगळ्यांक येवकार दिलो.
चंद्रेश्वर भूतनाथ देवळाकडेन वचपी रस्त्यार वीर पुडून 5 म्हयने जाले. प्रशासनान अजून कांयच कारवाय केली ना. हाचो परिणाम भाविकांचेर तशेंच पर्यटकांक जाता. या देवळाकडेन वचपाक फकत दुचाकी खातीर परवानगी आसा. तशेंच हेर राज्यांतल्या येवपी पर्यटकांक 4 चाकीचो परवानो नाशिल्ल्यान पर्यटकांक त्रास जाता. तशेंच देवळाकडेन वचपाक 5 किलोमीटर पयस आशिल्ल्यान अर्द रस्त्या सावन पर्यटक परते वतात. या खातीर बेगोबेग रस्त्याची दुरुस्ती करून 4 चाकी वचपाक रस्तो करून दिवचो अशी मागणी थळावे लोक करपाक लागल्यात. सोमारा पंचायत मंत्री माविन गुदिन्हो हांच्या हस्ते दाबोळे वाठारांत नवीन उदका पायपलायन घालपाच्या कामाक सुरवात जाली. ह्या वेळार चिखलेचे सरपंच कमला प्रसाद यादव आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. उदकाच्या उणावाचो प्रश्न कायमचो सुटावो जावचो म्हूण 32 लाख रुपया खर्च करून हे काम हातांत घेतले म्हूण मंत्री माविन गुदिन्हो हांणी सांगले. सोमारा शिवोली चोपडेच्या पुला वयल्यान एका अनवळखी तरणाट्यान उडी मारली. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण तरणाट्याक पुला वयल्यान उडी मारतना आनी ताची कूड उदकांत उफेंतना एके बायलेन पळयली आनी रोखडेच पुलिसांक आनी उजो पालोवपी दळाक कळीत केले. रात जाल्ल्या कारणान पुलिशेक आनी उजो पालोवपी दळाक कूड सोदपाक जमलें ना. देखून हे शोध मोहीम मंगळारा परतून सुरू केल्या. कर्नाटका उण्या दाबाचो पट्टो तयार जाल्ल्यान गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांत 11 ते 13 ऑक्टोबरा मेरेन कमी अदीक प्रमाणात पावस हजेरी लायतलो असो हवामान खात्यान अदमास उक्तायला. कांय जाग्यांचेर कमी जाल्यार कांय वाठारांत उटंगाराच्या पावसाची शक्यताय आसा. पूर्वजांनी बांदिल्ले सांताक्रूजची तळी आता लोकां खातीर उक्ती आसतली. लोकांनी ह्या तळयेक भेट दिवन ह्या सुंदर तळयेच्या निसर्गाचो आनंद घेवचो. त्या खातीर आमी पुराय वाठार नितळ करतले अशी माहिती सांताक्रूजची सरपंच जेनिफर ऑल्वेरा हांणी दिली. सोमारा सांताक्रूजच्या सत्ताधारी पंचायतीच्या वांगड्यांनी तळयेक भेट दिल्या उपरांत ती उलयताली.
उद्धव ठाकरे गटाच्या शिवसेनेक मेळिल्ले मशालाचे चिन्ह देशातल्या घराघरांत पावयतले. उद्धव ठाकरेन केल्ल्या कामाचो लोकांक विसर पडूंक ना. ताका लागून पक्षाचें काम पयलीं भशेनूच तितकेंच नेटान आमी मुखार व्हरतले अशें विधान उद्धव ठाकरे हांणी केलां. सध्या महाराष्ट्रांत जे सरकार बसलां तें घटनाबद्ध सरकार आसा आनी ताकाच लागून महाराष्ट्र वाचोवपाक ह्या मशालेची धग सगळ्या मेरेन पावोवन महाराष्ट्रांतली बेकायदेशीरपणां भायर मारून लोकशायेक तिगोवन दवरपाचें काम आमी करतले अशें आदित्य ठाकरेन म्हणलां. वेंचणूक आयोगान शिवसेना हें नांव आनी धनुश्यबाण चिन्ह गोठयल्या उपरांत उद्धव ठाकरेन केल्ल्या भाशणाचेर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसान खर टिका केल्या. उद्धव ठाकरेन आयतारा फेसबूक लायव्ह करून शिंदेगड, भाजपा आनी वेंचणूक आयोगाचेर टिका केल्ली. हाचेर उलयतना वेंचणूक आयोगच कित्याक बाकीच्या सगळ्या संस्थांचेर आपशीक घेवन तांची विश्वासर्हता उद्धव ठाकरे मुद्दाम धोक्यान हाडपाक सोदता असो आरोप फडणवीसान केला. मंगळारा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आणि उत्तर प्रदेशाचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हांणी बिहारांतल्या सिताब दियारा गांवांत जयप्रकाश नारायण हांच्या पुतळ्याचें अनावरण केलें. जेपी म्हणून लोकप्रिय आशिल्ल्या बिहारच्या सारण जिल्ल्यांतले जयप्रकाश नारायण हांच्या 120व्या जल्मतिथी निमतान ह्या पुतळ्याचें अनावरण जालें. केंद्रीय गृहमंत्र्यांचे भेटी खातीर खर सुरक्षा वेवस्था केल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह हांणी देशाच्या राजकारणाची तशेंच अर्थकरणाची सामकी बाबत परिस्थिती करून उडयल्या असो आरोप काँग्रेसीचो फुडारी आणि काँग्रेसीचे अध्यक्ष पदाच्या वेंचणुकेचे उमेदवार मल्लिकार्जुन खरगे हांणी केला. भाजपान देशाक विभाजन करपाचें काम केलां जाल्यार काँग्रेसीन सदांच देशाक जोडपाचें काम केलां अशें तांणी म्हळां. काँग्रेस पक्षाची विचारसरणी तिगोवन दवरपा खातीर हांव काँग्रेस अध्यक्षपदाच्या वेंचणुकेंत देवलां अशें तांणी सांगलें. आमी वेंचणूक आयोगाच्या वांगड्यांची भेट घेतली. भारत जोडो यात्रा वेळार लोक प्रतिनिधित्व कायदो आनी आचारसंहितेचो भंग जावंक ना. ह्या कागाळी विशीं वेंचणूक आयोगान आमकां नोटीस कित्याक दिल्या तें आमकां समजना अशें काँग्रेसीचो फुडारी जयराम रमेशान सांगलें. राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोगान केल्ल्या कागाळी उपरांत ताणें वेंचणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांची भेट घेतल्या उपरांत तो उलयतालो. भुरग्यांचो वापर वेंचणुकेच्या प्रचाराक करतात अशें म्हणटात, जे पुरायपणान असत्य आसा अशें तांणी सांगलें.
आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या दरांत उतार चढाव चालूच आसा. मंगळारा ब्रेंट कच्च्या तेलाची दर प्रति बॅरल $95.60 देंवला जाल्यार WTI प्रति बॅरल $90.62 पावली. पूण फाटल्या म्हयन्याच्या पातळे परस हे दर खूब चड आसा. देशांतल्या सरकारी तेल कंपन्यांनी सकाळी पेट्रोल आणि डिझेलाचे नवे दर जाहीर केल्या. देशांतल्या दिल्ली, मुंबय, चेन्नई, कोलकाता ह्या 4 महानगरांनी दरांत कसलोच बदल जावंक ना. गोंयांत पेट्रोलाचे दर वाडून 98.8 लिटर जाल्यार डिझेलाचे दर 90.62 लिटर जाल्यात. आजच्या काळात जिओस्पेशल टेक्नॉलॉजी म्हत्वाची थारल्या. बऱ्याचशा उदरगतीच्या कामां खातीर हें तंत्रगिन्यान म्हत्वाची भूमिका साकारता अशें मत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी व्यक्त केलां. तंत्रगिन्यान आनी नागरिकांच्या प्रतिभे खातीर हें सगळें शक्य जालां अशें मोदीन म्हटलें. हैदराबादात 10 ऑक्टोबर ते 14 ऑक्टोबर ह्या काळात युनायटेड नेशनाची दुसरी वर्ल्ड जिओस्पेशल इन्फॉर्मेशन काँग्रेस परिशद सुरू जाल्या. ह्या परिशदेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमांतल्यान संबोधीत केलें. ह्या परिशदेत 2000 प्रतिनिधी वांटेकार जाल्यात जाल्यार जगातल्या 120 देशाच्या 700 प्रतिनिधींचो हातूंत आस्पाव आसा. बायलांच्या आशिया करंड T20 क्रिकेट सर्तीत भारतांत आपले निमाणे गट मॅचीन थायलंडाक 9 विकेटांनी हारयले. टॉस जिखून भारतान प्रतिस्पर्धी पंगडाक पयली बॅटिंग करपाचें आमंत्रण दिलें आनी ताचो डाव 15.1 ओव्हरींनी फक्त 37 धांवड्यांचेर सोंपयलो. त्या उपरांत एक विकेट फक्त 6 ओव्हरींनी 40 धांवड्यो करून जैत जोडलें. थायलंडाची पयली विकेट 3रे ओव्हरींत पडल्या उपरांत ताचो डाव इस्पिकेच्या बंगल्या भशेन कोसळ्ळो. धांवडेचो फाटलाव करपी भारत वतीन सब्बिनेनी मेघनान 18 बॉलांनी नाबाद 20 धांवड्यांची खेळी केली. शेफालीन 8 धांवड्यांचें योगदान दिलें. पूजा वस्तकरान नाबाद 12 धांवड्यो केल्यो. इंडियन सुपर लिगेंत सोमारा जाल्ले मॅचीन चेन्नईन एफसीक 2-1 अशा फरकान जैत मेळ्ळें. घरच्या प्रेक्षकां मुखार पयलीच मॅच खेळटाना ATK मोहन बागानान पयल्या अर्दांत जबरदस्त प्रदर्शन केलें. पूण दुसऱ्या अर्दांत चेन्नईत एफसीन उत्कृश्ट रितीन पुनरआगमन केलें. ATK मोहन बागनाची आक्रमणाची धार बोठक करताना चेन्नईन एफसीन बरे तरेन रणनीती तयार केली आनी फाटीं पडून लेगीत अखेरेच जैत जोडलें. भाजप वा काँग्रेसी कडेन पळोवं नाकात, पळयात ताचो विचार कोण करता. तुमकां कितें दिसता आनी भाजपान तेंच करता. हांव काँग्रेसीच्या समर्थकांक सांगतालो की आतां आमकां संद मेळ्ळ्या म्हणून आमकां तेंको दिवचो. आमी सगळ्यां खातीर वावुरतले अशें राष्ट्रीय भाजपा अध्यक्ष JP नड्डान सांगलें. मंगळारा बिलासपूर वाठारांत वेगवेगळ्या उदरगतीच्या येवजणीचें उक्तावण आनी बुनयादी फातर घाल्या उपरांत तो उलयतालो.
मांद्रे पंचायतीच्या अम्रपाली वाठारांत बेकायदेशीरपणान दोंगर कापणी जाताली। ताची दखल घेवन मांद्रे पंचायतीन घडणूक थळार वचून ते काम बंद केलें। तशेंच पंचायतीन काम बंद करपाची नोटीस लेगीत जारी करून पुलिशेन कळीत केलें। पेडण्यां पुलिशेन घडणूक थळार येवन ही कारवाय केली आनी JCP तशेंच गाडयो जप्त करचे हे खातीर प्रक्रिया सुरू केली। म्हापसा नगरपालिकेचे 3 नगरसेवक सोपो कंत्राटदारा कडेन दर म्हयन्याक 2 लाखाचो हप्तो मागता अशी खबर पातळ्ळ्या उपरांत ह्या विशीं बेगोबेग चवकशी करून संबंदीत नगरसेवकांचेर बेकायदेशीर कारवाय करची तशेंच तांच्या नांवां उक्ताडार हाडची अशी मागणी नगरसेवकांनी केल्या। ह्या विशीं म्हापसा नगरपालिकेचे मुख्य अधिकारी अमितेश शिरवयकार हांकां कागाळ केल्या अशी माहिती नगरसेवक सुधीर कांदोळकार हांणी दिल्या। तरणाट्यांनी सरकारी नोकऱ्या फाटल्यान धांवचे परस शेती वेवसाय आपणावचो अशें आवाहन मांद्रेचे आमदार शीत आरोलकार हांणी केलें। गोंयांत सध्या लुवणेक सुरवात जाल्या, देखून पेडणे तालुक्यांतल्या शेतकरी सोसायटीन आनी थळाव्या सरपंचान वर्गणी दिवन लुवणेचें मशीन हाडलां। ह्याच मशिनाच्या अनावरणाच्या वेळार जीत उलयतालो। नव्या विजा निर्बंधाक लागून गोंयच्या ल्हान आनी मध्यम उद्देगांक मोठे लुकसाण जातले। गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसायन भंय उक्तायला। इंग्लंडात केल्ल्या नो विजा प्रोसेसिंग सेंटरांनी वचून विजाची प्रक्रिया पुराय करपाचे सक्तीचेर विजय उलयतालो। ह्या निर्णयाचो सरकारी येणावळीचेर वायट परिणाम जातलो अशें विजयाचें म्हणणें। गोंयांत पर्यटन हंगाम सुरू जालो, ताका लागून पर्यटकांची पावलां दर्यादेगे वटेन दिश्टी पडटा। विकेंड मनोवपाक पर्यटकांची दर्यादेगेर व्हडा प्रमाणांत गर्दी जाता, ताका लागून जीवरक्षकांची जापसालदारकी लेगीत वाडटा। सप्तकाच्या निमणे कडेन दर्यावयल्या घडणुकां मदीं वाड जाल्या। ह्या सप्तकांत गोंयच्या वेगवेगळ्या दर्यादेगांनी 13 घडणुकेंची नोंद जाल्या। कळंगूट दर्यादेगेर 2 घडणुकांची नोंद जाल्या, जाल्यार बागा, हरमल, आगोंदा आनी वागातोर दर्यादेगेर दरेकी 1 घडणुकेची नोंद जाल्या।